आता काढता तो अरे बॉनेटार उदा आणि जत आहा मेन उरला मरे ते उरलो थंयसरूच मारता बघ गप गप करून कोण रे तो भाऊ असो यो हे डिम्यो अशी मार हे डिम बाहेर असो ना असो यो मुद्दी राव कोय त्याला मंदार मंदारूच तो दिसता म्हाका मंदारूच हे रिस्क घेऊ शकता माहिती मंदार हो मंदारूच का दिसता मंदारूच इतले रिस्क घेऊ शकता त्या गाडीचे डेअरिंग रे आमका बिजू झिरो सात येवकार सगळ्या आयज वालपय गोयली पंचायत मुरमड्या गांवान उदक भरलेलें आसा रोडार सगळ्यांनी सुशेगाद रावचें कोणी हायफर गाडी उदकान घालची न्हू तशेंच येयल्ल्या वर्सां उदक भरता गव्हर्मेंटाक आमी सांगलेले परत पंचायतीनूय सांगलेले कितें तरी हेजेर तोडगो काडचो म्हणून अजून पर्यंत कोणीच तोडगो काडलेलो ना आयज सगळेच जाण आडोन उरता हांगासर सो गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता हेजे कितें तो तोडगो काडचो आनी हेजी कितें ती सोय करची बरें कालच्यान पाऊस हो पळय अचानक पडलेला काल रात दिसभर पाऊस ना काय ना अचानक हो पळय रातचो पाऊस पडला आणि आता पाणी भरलेले हा भाटान सगळे आणि भरपूर हे पळय आता किती आता कांयच कळना पाणी कितलेशे हा पळय पूण आता इतले दीस केन्ना उदक भरून आसलेले ना इतलेच अजून उदक भरून नासले आजच उदक भरला म्हणजे ही तुमची आता फाटल्यान वेळच न्हंय आहा पळय त्या न्हंयक सुद्दां उदक नासलेले न्ही ना 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 कितेंच उदक नसले सामके न्हंय सुक्के असले आणि अचानक उदक भरले राती पाणी भरला आताच फातोडीत म्हणजे झाले 10च्यान अकराच्यान भरला हे पाणी हां सर आता तुमचे हांगासर कोण पळोवपाक बी येयल्ले उदक येयला ते कोण ना पळोवंक यो कोणेच ना कितले जाता हे पळय घाण जाल्लेली आनी कितें करतलो सगळी तुमची बागायती सगळी उदका सकयल गेल्या सगळे उदकान बागा कंप्लेंट उदकान भरलेले आहा फुगोवन आहा पाणी सगळे पाणी फुगलेले आहा उगडून सारखे सध्या सत्तरीन पावसाचो जोर एकदम वाडलेलो आसा आणि काल रातीच्यान अचानक पडलेल्या पावसा खातीर खुबशा जाग्यार पूर आयिल्लो आसा
मेन म्हणटा ते जी वाळवंटी न्हंय आसा, रगडा न्हंय आसा, म्हादय न्हंय आसा, तशेंच इतर जी बारीक बारीक न्हंय आसा, नाले आसा, ह्या न्हंयक पावसाच्या उदका खातीर पूर आयिल्लो आसा आनी रस्ते आसा हे उदका सकयल गेल्ले आसा. ताका लागून कांयशे जे गांव आसा हे सुद्दां तेंचो संपर्क तुटलेलो आसा. पैकूळ हांगासर सुद्दां रस्त्यार उदक आयिल्ले कारणान 2-3 गांवाचो संपर्क ह्यो तुटलेलो आसा. त्याच बरोबर सातोडे हांगासर जो वेळूस आनी वाळपे रस्तो आसा, ह्या रस्त्याचेर सुद्दां उदक भरल्या कारणान सातोडे आनी वेळसार रस्त्याचेर संपर्क तुटलेलो आसा. सकाळच्यान जो पावसाचो जोर आसा ह्यो मातसो कांय प्रमाणात कमी जाल्ल्या कारणान उदक आसा हे मातशें कमी जाल्लें आसा. मात जो पावस पडला ह्यो ढग फुटे खातीर जाल्लो आसा आनी अचानक पडलेल्या पावसा खातीर लोक सुद्दां भयभीत जालेले आसा. कांयशे भाटांनी उदक आयिल्लें आसा, रस्त्याचेर उदक आयिल्लें आसा आनी आमी पळोवंक शकता आतां आमी हांगासर मासोड्डे हांगासर आसा आनी ही जी फाटल्यान आसा ही म्हादय न्हंय आसा आनी ह्या हांगासर आमी बांद परिसरांत आसा आनी ह्या परिसरांत उदक भरल्या कारणान जो गणपती शेड आसा हे सुद्दां उदका सकयल गेलेले आसा. असो जर पावस पडलो जाल्यार पूरस्थिती निर्माण जावंक शकता. ताका लागून लोकांनी सुद्दां खबरदारी घेवपाची आसा. गेल्या 15 दिसांच्यान पावसाचो जोर कमी पावसूच नासलेलो, ताका लागून लोक सुद्दां पावसाची वाट पळयताली. पण काल अचानक पडलेल्या पावसा खातीर आनी ह्यो असो प्रकारे पावस पडल्या खातीर लोक सुद्दां अचानक अशें म्हणजे आश्चर्य जाल्लेले आसा की अशें हें उदक आयलें खंयच्यान. सतत पावस पडटालो, तशें डोंगर माथ्याच्यान पावस पडल्या कारणान ह्यो अशी पावसाची स्थिती जालेली आसा. गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. हांगा वयताले न्हू सातोड्या, कितें जालें? आयज आमची एक्सपोजर विजीट आसली जे पेडण्यासून फार्मर येयल्ले ते सातोड्याचो विनोद बरे आमचो हे आसा फार्मर, सो तेज्या कडेन ते वचपाचें आसलें. पुणून कालच्यान जो पावस पडलो त्या पावसा खातीर आयज जे सातोड्या वचपाची वाट आहा, जो रोड आहा तो उदका सकयल गेल्लो आसा. उदक हांगासर खूब आहा, सो ताका लागून जे सातोड्या गांवाचो जो संपर्क आसा तो सध्या बंद जाल्लो आसा. तुम्ही आता दोन रोड आसा न्ही, एक वेळसाच्यान आनी एक याद वेळसाच्यान. सो तुम्ही दोन्ही रस्त्यार गेले? हय हय दोन्ही रस्त्यार गेले.
पण दोन्ही सेम आसा हय उदकच भरलेले आसा डेरी ओनर आहा तेणी आमकां कॉल केलो की अकरा तिनांक की हांगा उदक भरलें सातोड्या रस्त्याक आनी एक अननोन गाडी थंय पार्क केल्ली आहा इमिजिएटली आमी टर्न आवट केलें येवन पळयता जाल्यार ती गाडी ब्रेकडावन आहा दिसता आमी मागीर ओनराक कॉन्टेक्ट केलो ओनर हांगा येयल्लो आहा तो म्हणटा कितें की आपूण एक थोडे मातशें मायनर रिपेर आहा ती करतलो आनी काडटलो आतां उदकाचें लेवल देंवल्लें आहा ऑलरेडी हय सो हांगासर तुमकां आनी कॉल आयले अशें उदक बी भरला म्हणून ना अजून हें येयल्लें एकच पयलेच कॉल येयला आमकां ओके हेजे म्हाका कोण काय म्हटलें तो हेजे कळटा ओनर कोणतो अरे अरे ओय 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 तिथं पडची सकयल लहान पडतो नाही किती ब्लॉक बांदणार रस्तो केन्ना म्हटल्यार राती बरोच पावस पडलो आनी सकाळी मातशें उदक येवपाक चालू जाल्लें आनी रस्त्याक तेंकोन पावल्ले हांव फोण्या गेल्लो आतां फोण्या सगळी येता म्हटल्यार 1 वरा भितर उदक फूल सो आतां रोड खंयचो ब्लॉक जाला हो पैकोल to पैकोल टू गोयले रोड ब्लॉक जाला ब्लॉक जाला जवळ 1-1.5 किलोमीटर रोड ब्लॉक आहा फुल उदक भरला फूल उदक भरलें. पावसान बरो नीट धरलेलो आसा आनी आमचे वाळवंटी आयज कुडुंब भरलेले आसा आतां फ्युचरान चिंता आमकां व्हडलीशी करपाची गरज ना कित्याक उदकाचो स्त्रोत हो बऱ्या पैकी आनी फुडें सुद्दां आतां पावस येतलो आनी आतां ही नदी तुमकां दिश्टी पडटा ही सारकी म्हणजे सगळ्यात उदक जाल्लें आसा आनी मुन्सिपाल्टी कडसून उदकाचेर थंय उदक गेल्ल्यान तें खाली करपाक पंप सुद्दां वापरचे पडले तर सगळे परिस्थिती बरी आसा बऱ्या पैकी सगळें चालू आसा आनी येणारो काळ आमकां उदकाचो कसलोच पाणी टंचायेचो प्रश्न येवचो ना हय लोक म्हणटाले पावस ना म्हणून ते तांकां दाखोवन दिलें की पावसान आमचे की आपूण आसा कांय प्रॉब्लम ना थोडे दीस तेवढे तेवढे जाले आसतले पूण आतां ती सगळें भरलेलें आसा उदक बीन सगळें वेवस्थीत आसा
आता